प्रितीच्या भावां भयणींनो, आज आमच्या साद्या काळाचो 33वो आयतार आनी हो आयतार भेटोयला विश्व दुबळ्यांचो आयतार, वर्ल्ड डे ऑफ द पुअर. पाप साहेब फ्रांसिस्क आणि नोव्हेंबराचे 20 तारखेर 2016 वर्साक हो दीस इस्टॅब्लिश केलो आनी वर्सान वरोस 33व्या आयताराक हो दीस आमी कॅथलिकांनी मानवचो म्हूण पाप साहेबान एक डॉक्युमेंट, एक अपोस्टॉलिक एक्झॉर्टेशन चीट काढली. ते चिटीचे नाव मिसेरिकॉर्डिया एट मिसेरा. लातीन उतरांनी, पूण तांचो इंग्लिशीन मिनींग मर्सी एंड मिजरी. काकलूत आनी परदेशपणांच्यान म्हणूं येता. जर मनीस सारको सोकलाक पडलेलो आसा, जमनीर पडलेलो आसा, तसली गोत मनशाची. काकलूत आनी मनशाची जमनीर पडलेली गोत कोंकणी भाशेन अशें म्हणूं येता. आनी हो दीस दुबळ्यां पासत भेटयला तेन्ना पाप साहेबाच्या मनांत कितें आसा? संवसाराची गरीब मनशां आनी ह्या संवसाराच्या गरीब मनशां सवें तुजो आनी म्हजो, आमचो क्रिस्तांवांचो हुस्को आसूंक जाय. आनी आमी न्हूच तांचे पासत मागूंक, पूण जो आमचे लागीं दुबळ्यांक आदार दिवंक जाता तो आदार दिवंक. संवसाराच्या मोना प्रमाणे कोण डुबलो? संवसाराच्या वडिलांनी अशें थारायलां, ज्या मनशाचो इनकम ओ ज्या मनशाक पर डे दिसपोटी $2.15 म्हणूंक ताच्या हातांत ना तो दुबळो. आनी $2.15 म्हळ्यार आमचे इंडियेचे पयशे मोर ऑर लेस 180 रुपीज. म्हणजे ज्या मनशा कडेन दिसा दिसपोटी 180 रुपीज मोडूंक दुडू ना, एका जोर दिसाक तो दुबळो. दुसरे वाटेन हो तो मनीस जाचे लागीं दिसाची 3 जेवणां मेळून ताका मेळना, इवन एक देखून ताका मेळना. वो 2 मेळटात, एक चूक जायना, तो दुबळो. म्हणजे दर एका मनशाक दिसाची 3 जेवणां, सकाळचे, दनपारचे, रातचे जेवण जेवंक ताचे लागीं आसूंक जाय. आनी ताचे लागीं एकूच पुण्यान तें जेवण उणें आसा तो दुबळो. ज्या मनशा कडेन रावूंक घरदार ताचें ओन ना तो दुबळो. ज्या मनशा कडेन न्हेसूंक पांघरूंक ना तो दुबळो. जेजून दुबळ्या सवे सदांच मोग हुस्को दाखयलो. आनी देखून जेजून म्हणलें, गरीब ती सुभागी. कित्याक म्हणलें गरीब ती सुभागी? गरीबपण संवसारांत वचोंक जाय अशें हें जेजूचें मन आसूं दी गरीबांक, आनी लोक गरीब जावूं दी अशें जेजूचें मन ते मनान म्हणूंक ना.
कॉन्टेक्स्ट कितें जेजून म्हणलां तें जो मनीस गरीब आसा ताका अदीक तो देवाचेर पातयेवंक शिकता. म्हजे लागीं ना देखून तो देवाक उलो मारता, देवाक सोदता. गरीब ताचे लागीं ना देखून तो अदीक देवाक उक्तो जाता. ज्या मनशा कडेन सगलें आसा तो घोडे देवाक सोदूंक चुकता. म्हाका सगलें आसा, देवाची म्हाका गरज ना, अशें घोडे गिरेस्ताचें मन जाता. पूण जेजूची दोतोर दुबळ्या सोवे आमी हुस्को मोग दाखोवंक. कितें म्हणलें जेजून? जेजून आमकां दोतोन शिकयल्या ती, हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका जेवंक दिलें, हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिलें, हांव परदेशी आसलो तुमी म्हाका बिराड दिलें, हांव विंगडो आसलो तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें, हांव पिळेंत आसलो तुमी म्हजी खबर घेतली, हांव बोणकुडींत आसलो तुमी म्हाका भेट दिली. म्हणटूच जेजूक जाय आमी दुबळ्यांचो हुस्को दवरलेलो. आनी देखून जेजू आयडेंटिफायज हिमसेल्फ वीथ द पुअर. कितें म्हणटा जेजू? वॉट एवर यू डू टू द लिस्ट ऑफ माय ब्रेदरन यू हॅव डन इट टू मी. म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानांक भावा भयणांक तुमी कितें केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. म्हणटूच दुबळ्या सोवे जेजू हाजीर आसा. आमी जाणां कितें घडलें सेंट मार्टिन्स द टूर्स हाच्या जिवितांत. ही वॉज ए सोल्जर ऑफ द रोमन एम्परर. फ्रांसाक आसलो आनी एका दिसाक आपली तलवार आनी आपलो कोट घालून शिंयाच्या हिंवाळ्याच्या तेंपार घोड्याचेर बसून वयतालो तेन्ना ताणें वाटेर एक भिकारी कडकडटालो, भीक मागतालो पूण सगलोच शिंयान कडकडटालो तो पडलो. आनी सांत मार्टीन दे टूर्स हाणें कितें केलें? देंवलो आपल्या घोड्या वेलो, आपली तलवार घेवन आपूण घालून आसलो त्या कोटाची 2 वोद्दां केलीं. एक वोद हो शिंयान कडकडटालो ताका गुटलायलें, दुसरें वोद आपणाक शिंयाचे आपणाक गुटलायलें. आनी ते राती कितें घडलें? ते रातीक जेजू ताका मेळूंक आयलो आनी जेजू ताचें जें वोद कोटाचें त्या भिकाऱ्याक ताणें दिलोलें तें वोद जेजू आपणाच्या आंगाक गुटलावन आसलोलो. आनी जेजू आंज बोडव्यांक सांगतालो, जाणां तुमी आयज मार्टिनान म्हाका आपणाच्या कोटाचें वोद गुटलायलें. म्हणटूच जें कितें ल्हानांतले ल्हानांक गरिबांक आमी करता तें जेजू आपणाकूच म्हूण मानून घेता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, एक सांत आसा आनी ते सांताचें नांव बाजील. सांत बाजील अशें म्हणटा, तुजे घरांत वो आलमारींत मोच्यांची पार आसा, तुका तिची गरज ना, ती तुजी उरोंक ना, ती दुबळ्याची जाली. इफ यू हॅव अ कोट ऑर ए शर्ट इन युअर cupboard and you have not used it for a long time, it no longer belongs to you, but it belongs to the poor. तुज्या घरांत एक कोट आसा वो एक शर्ट आसा आनी तुवें तें उजार करूंक ना जाय तो तें तुजें आनी उरोंक ना म्हणटा तें दुबळ्याचें जालें. तुज्या मेजार उंडो आसा आनी त्या उंड्याची तुका गरज ना, तो उंडो तुजो उरोंक ना, तो दुबळ्याचो जालो. म्हणटूच दाखयता सांत बाजील की आमी आमचे लागीं घडटा तितलें आमी दुबळ्यांक दिवंक. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, दुबळी संवसारांत सदांच आसतली हें जेजून सांगलां. पूण दुबळी संवसारांत सदांच आसतली म्हूण आमी दुबळ्यांक आदार दिवंक
नासतना उगी रावंक जायना. इग्रोज मात जेजूची ही शिकवण घेवन वयतातूच पवित्र सभेन ही त्या जाग्यांनी दुबळ्यांची सेवा केल्या. इस्कॉलां बांदल्यांत नेणार भुरग्यांक शिकोवंक, हॉस्पिटलां बांदल्यांत पिडेस्तांची सेवा करूंक, जाणट्यांची घरां बांदल्यांत जाणट्यांक तांचे जाणटे पिरायेर सांबाळ करूंक, माय पाय नासलेल्या भुरग्यांक ऑर्फनेजीस घातल्यात. हे भाशेन इग्रोज मात दाखयता हुस्को जो जेजून आमकां धरूंक लायला तो दुबळ्यांचो. आनी आतांच्या काळार आमचे गोंयचे पवित्र सभेन सुरू केला गूड समॅरिटन फंड. दुबळ्यांक आदार दिवंक दर एके इगोर्जेंत एक फुंड केला आनी हे भाशेन दुबळ्यांची सेवा करूंक आमी वावुरता. प्रितीच्या भावां भयणांनो, दुबळ्यांची तुवें सेवा केली आनी तुवें तुजें कितें आसा तें तांकां दिलें. तुका आनी म्हाका दिसता गोडे हांव गरीब जालां तांकां गिरेस्त केल्यात. When I give something to the poor, you should never think that you have lost something and the poor has gained something. Remember that when you share your gifts, things with others, you also become rich. जेन्ना तूं गरिबांक दिता तुका उणें जालां समजो नाका, उणें जावंक ना, तूंय गिरेस्त जाला. So whoever gives to the poor, he or she also enriches himself or herself. कशें तूं दुबळ्याक मटेरियल वस्त दिता जायत, पूण देवा मुखार तुका गिरेस्तकाय सुरू जाता. You may be offering something material, but spiritually you grow in the eyes of God. Spiritually you become rich in the eyes of God. दुबळ्यांक दिता तेन्ना देवाच्या दोळ्या मुखार तूं गिरेस्त जाता. म्हणटच तुवें दिलां म्हूण तुका उणें कांय जायना, तुका ताच्याहून अदीक मेळटा. You cannot compare material things with the spiritual things. उत्मिक वस्तू उंच उंच उरतात, संवसाराच्यो वस्तू सकलाक उरतात. म्हणटच जो मनीस दुबळ्यांक दिता तो दिता त्याच्याहून अदीक गिरेस्त जाता ओतम्याचे वाटेन. तर असल्या मनान आमी दुबळ्यांची सेवा करची गरज. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, कितलो लोक संवसारांत जेवंक खावंक नासतना आसा जाल्यार कितें तुमकां दिसता? तांची इगोत अशी ती गुन्यांवकारी जायत गोडे, थोड्या वस्तूंनी गुन्यांवकारी जायत, पूण what is said is the resources of this earth are in the hands only of 10% of people. जी गिरेस्तकाय ह्या संवसाराची आसा ते 10% लोक घेवन आसा आनी हेर लोकांक तांचे लागीं ना. म्हणटच मनशाची ग्रीड चड जाल्या. कोणें अशें म्हणलेलें आसा, this world has enough to satisfy the needs of the people, but this world does not have enough to satisfy the greeds of the people. ह्या संवसारांत सगळे मनशांच्यो गरजो भागूंक ह्या संवसारा कडेन जायतें आसा, पूण ह्या संवसारांत मनशाची आस भागोवंक ह्या संवसारा कडेन ना. कितें सांगूंक सोदता की मनीस आशेचो, ग्रीडी, हें म्हाका म्हजेंच, हें दुसऱ्यांक दिवचो ना, अशें आशेन
मनीस वेंग मारून आसा सोडून दिवंक सोदिना दुसऱ्यांक दिवंक सोदिना प्रितीच्या भावा भयणीनो हो संसार गरीब जायत वयता जाल्यार गिरेस्त आहात ते आनीक 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 वाडोवत आसात. We need to know that this world does not belong to the rich only. आमी सगळीं ह्या संसाराची भुरगीं, ह्या संसाराचे रिसोर्सीस आसात, आमकां सगल्यांक रायट आसा. जितलो गिरेस्ताक ह्या संसाराच्या वस्तूंची रायट आसा तितलीच गरीबाक रायट आसा. म्हणटूच गिरेस्तान आपूण गोडे हातपाय जोडून एकठांय केला जाल्यार पुऱ्यान आमकां ड्युटी आसा दुबळ्यांक दिवंक, सगळेंच आमकांच दवरूंक न्हय. आनी आमी जाणाव कितें गोत जाली ती त्या बायबलाचेर आमकां मेळटा ती स्टोरी, द रीच मॅन एंड लाजारूस. गिरेस्त मनीस आनी लाजार. गिरेस्त मनीस व्हडल्यो व्हडल्यो पार्ट्यो करतालो. गरीब मनीस लाजार ताच्या भायल्यान दाराशी आसतालो. तो जेवून उरता तें उश्टें, द लेफ्ट ओवर्स खावूंक आशेतालो, पूण त्यो पुऱ्यान कोण ताका दिनासलो. शेवटाक दोगूय मेले. गिरेस्त मनीस मेलो आनी गरीब मनीस लाजार मेलो. कितें घडलें? वॉट इज द एंड रिजल्ट? गिरेस्त मनीस इफेर्नांत गेलो, गरीब मनीस स्वर्गार गेलो. म्हणटूच तुजे लागीं गिरेस्तकाय आसा. डू नॉट एलाव दॅट वेल्थ टू टेक यू टू हेल. तुजी गिरेस्तकाय घेवन तूं इफेर्नांत वचो नाका. तुजी गिरेस्तकाय घेवन स्वर्गार वचूंक शेअर इट विथ अदर्स. दुबळ्यांचो उगडास कर. म्हजें हांव जोडटां ते म्हजेच बायलेक, म्हज्याच भुरग्यांक असलें मोन धोरण एटिट्यूड दवरिनाका. एटिट्यूड ऑफ शेअरिंग, दुसऱ्याक दिवंक, गरजेक आकांताक सांपळिल्ल्या मनशांक पावूंक आनी घडटा तितलो आदार आमी दिवंक ह्या आयच्या वर्ल्ड डे ऑफ द पुअर खेरीत भाशेन आमी देवा लागीं जण एकल्याक कृपा मागुया.